गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर फुडल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात चडांचड निधीची तजवीज करची अशी मागणी करून या संबंधातले निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांका सादर केला। नेमके हे निवेदनात मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडेन कितें मागणी केल्या आणि कितलो निधी मागला ते पळोवया। गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात चडांचड निधीची तजवीज करची अशी मागणी करून ह्या संबंधातले निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांका केला। जीएसटी तसेच राज्यांच्या अर्थसंकल्प पूर्व मागण्या संबंधात केंद्रीय मंत्री सीतारामन आणि शुक्रारा राजस्थानातल्या जैसलमेरात बसका आयोजित केली। हे बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाजिरी लायिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्यो मागण्यो अश्यो: खाजन शेतीच्या पुनर्वसना खातीर 500 कोटी, आयटी मळार काम करप्यां खातीर गोंयांतल्यान बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद ह्या मार्गांचेर वंदे भारत, पश्चिम घाटांच्या संवर्धना खातीर 1000 कोटी, कोकण रेल्वे खाला जाळे विणपा खातीर 6500 कोटी, तशेंच उदक पुरवणेच्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलपा खातीर 1000 कोटींची तरतुदीची मागणी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।